जिल्हा पंचायत सुकूरच्या मतदारसंघान हे साळगांव गांव येता आनी साळगांवच्यान आमी आयज देवी शेरवाणीक लक्ष्मीनारायण वेतोबाक नमस्कार करून आमी आयज सुरवात करता। आयज आमच्या बरोबर आमचो कॅन्डिडेट कार्तिक कुडणेकर आसा आमच्या बरोबर आनी आमची पूर्ण साळगांवचे कार्यकर्ते जे आसा ते कार्यकर्त्यांक घेवन आमी सुरवात करता। आमकां मोठ्या प्रमाणात आमची बायलां बिलां हांगल्ली भायर सरलेली आसा। कार्तिकाक आमी गिरी गांवांक घेवन भोंवले, सुकूर गांवांत घेवन भोंवले, जो ताका प्रतिसाद मेळटा। तेणी पंचायत सुकूर पंचायत म्हणून 2 टर्म काडलेले आसा, आतां तेजी घरकान्न आसा। अशें काम करीत पॉलिटिकल काम करीत आमचे सोशल वर्क करीत करीत तो एक आयज ताका भारतीय जनता पक्षान तिकेट दिल्ली आहा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या वेळार मोठ्या मताधिकान आमी हो सीट काडटले। ते जर आमच्या कार्तिक कुडणेकराचें जर आमी कार्य पळयत तो बारीक समाजांतलो आसा आनी बारीक बारीक काम करूनच वयर सरलेलो आसा। हें सगळें काम करतना ताका पक्षान हेरलो आनी ताका तिकेट दिल्ली आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आहा की ह्या मतदारसंघान तेजो विजय हो निश्चित आहा आनी साळगांव मतदारसंघांतले साळगांव गांवांत आनी गिरी गांवांत आनी इवन आमच्या पर्रा आसूं किंवा आमचे सुकूर आसूं ह्या सगळ्या तमाम वोटरांक हांव विनंती करतां की बरें काम करपा खातीर बरे कॅन्डिडेट कार्तिक कुडणेकराक एका मोठ्या मताधिकान निवडून दिवचे। हांव कार्तिक साजो कुडणेकर, जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट सुकूर। ह्या सुकूर भागान पयले सुवातेर हांव देवी सर्वेणी देवीक नमस्कार करून आनी हांगासर वांगडा सगळे कार्यकर्ते सुकूर सालिगांव गांवचे साळगांव गांवचे सगळ्यांचे स्वागत करून हांव आयज साळगांव गांवांत प्रचार करपाक आयज येयल्लो आहा। आयज अशें दिसता की आयज मोठ्या संख्येन म्हाका सगळ्या सुकूर गांवांत पर्रा गांवांत गिरी गांवांत हांव भोंवलोलो आहा। त्या गांवांत सगळ्या गांवांत म्हाका मोठ्या ठिकाणी पाठिंबा गावलेलो आहा आनी गावता आनी म्हाका अशें दिसून येता की हो सीट जे भारतीय जनता पक्षान म्हाका म्हाज्यो जबाबदारी दिल्लेली आहा, म्हाका दिलेलो आहा, तिकेट कन्फर्म केल्लेली आहा, म्हाका दिल्लेली आहा तिकेट, ते तिकेटीचेर हांव लोकांच्या आदाराचेर जे आयज हे कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर जावं आयज सगळ्या गांवच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव आयज हो सीट जिखतलो। दिलीप भाईन सांगलेल्या प्रमाणे हांगा जी जबाबदारी दिल्लेली आहा म्हाका ती जबाबदारी हांव जिखल्या उपरांत जी गांवांत कामां आहा, जी थोडी कामां उरलेली आहा, जी जिल्हा पंचायतींचे फंड आहा, जे पंचायती आहा ते पंचायतीक धरून जे सरकार आमचोच आहा भारतीय जनता पक्षाचो, त्या सरकाराक धरून जी कामां उरलेली आहा ती कामां करून दिवपाचें काम हांव करतलो। भाजपाचो कार्तिक कुडणेकर हेका आमी हे फावट भोवमतान निवडून हाडपाचो निर्धार केल्लो आसा जिल्हा परिशदेक। असलो योग्य असो उमेदवार आमकां दिसूंक ना। हो गरीब शेतकारी घराण्यांतलो मनीस आनी आपल्या हिकमतीचेर आपल्या हार्डवर्काचेर वयर येयल्लो आसा। साळगांव, गिरवडे, पर्वरी, पर्रा हे शेतकाऱ्यांचे गांव। आतां आमी पळयतात शेतान लोक माती भरपाक लागल्यात, शेतान लोक घरां बांदपाक लागल्यात आनी आमची कृशी संस्कृती आहा ती भ्रश्ट जावपाक लागल्या, कोबार जावपाक लागल्या। असलो आमकां उमेदवार आमच्यानसून आमी जर निवडून हाडलो जाल्यार ताका शेतकाराची दुखां घडटलीं आनी त्या खातीर आमचो भोवमतान सगळो तेंको हेका आसतलो आनी हो आमची कृशी संस्कृती फुडें जोपासून दवरतलो हेची आमकां पुरी गॅरंटी आहा। ताका लागून आमी काळजांतल्यान हेका तेंको दिल्लो आसा आनी हेका निवडून हाडपाचो सगळ्यांनी म्हणून आमी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता कार्तिक भाईचो विजय असो। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा